पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। पळोवया आयच्यो खबरो। आज ग्रीस देशाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस 2 दिसांच्या भारत भेटे खातीर दिल्लीत पावले। तांकां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिल्ली स्थित हैदराबाद हाऊस हांगा येवकार दिलो। तांच्या सयत ग्रीसाचे वरिष्ठ अधिकारी तशेंच एक उच्चस्तरीय वेपारी मंडळ भारतांत आयलां। 16 वर्सां उपरांत पयलेच फावट ग्रीसाचे प्रधानमंत्री भारतांत आयिल्ल्यान ही भेट म्हत्वाची जावन आसा। ग्रीसाचे प्रधानमंत्री मित्सोताकीस हांच्या सयत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी प्रतिमंडळ स्तरावेली बसका केली। ते उपरांत घेतिल्ल्या जोड पत्रकार परिशदेंत उलयतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी बसकेविशीं म्हायती दितना 2030 वर्सा मेरेन दोनूय देशां भितरलो द्विपक्षीय वेपार दुप्पट वाडोवपाचेर आमचें एकमत जालां अशें सांगलें। मेरी ग्रीस यात्रा के बाद उनकी यह भारत यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का संकेत है और 16 वर्षों के बाद इतना बड़ा अंतराल के बाद ग्रीस के प्रधानमंत्री का भारत आना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर है। फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चाएं बहुत ही सार्थक और उपयोगी रही। यह प्रसन्नता का विषय है कि हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। आपल्या भारत भेटेविशीं खोस उक्तायतना ग्रीसाचे प्रधानमंत्री मित्सोताकीस हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हे एक दूरदर्शी व्यक्तिमत्व, तत्वनिष्ठ फुडारी आणि आपले इष्ट आसून तांच्या फुडारपणाखाला भारत देशांत जाल्ली महत्वाची उदरगत स्पष्ट दिसून येता अशें सांगलें। Prime Minister Modi, I have found a visionary, a principled leader, and dare I say a true friend. And the importance that we attach to our relations with India is evident not only in the increase of our bilateral contacts over the past year, but also in the partnerships we have developed. Last year, we signed a memorandum of understanding in crucial areas such as agriculture and defense. And this year we are working, and I'm sure we will finalize very quickly, a very important agreement on migration and mobility. It will constitute a very important step towards strengthening our cooperation in issues such as legal migration, fighting human trafficking, but also offering young Indians an opportunity to come and work in Greece and benefit from the growth of our economy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्लीत 9व्या रायसिना संवादाचे उक्तावण करतले। ग्रीसाचे प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकीस हे ह्या उक्तावण सत्राचे मुखेल सोयरे म्हणून उलोवप करतले। 3 दीस चलपी ह्या संवादांत केंद्रीय मंत्री, सरकारी खात्याचे मुखेली, वडील लष्कर अधिकारी, उद्योजक, शिक्षण तज्ञ, पत्रकार आणि धोरणात्मक बाबतचे तज्ञ हांचे सयत 100 परस चड देशांचे प्रतिनिधी वांटेकार जातले। या कार्यावळीक उपस्थित रावपा खातीर भूतान, लिथुआनिया आणि ऑस्ट्रेलियाचे प्रधानमंत्री नवी दिल्लीत पावल्यात। पृथ्वी ग्रहाची शांतता, गुंतवणूक आणि नवीनीकरण, युद्ध आणि शांतता अशा विशयांचेर भासाभास जातली। सुमार 115 देशांतले 2500 परस चड लोक ह्या संवादांत प्रत्यक्ष वांटेकार जातले। सिंगू शिमेचेर 1200 ट्रॅक्टर्स घेऊन सुमार 10 शेतकरी दिल्लीत येवतात। हे दिल्लीत पावले जाल्यार जनजीण विस्कळीत जातली। देखून अर्जुन मुंडा हांणी शेतकारांक शांतता राखून दवरपाचो उलो मारलो। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी सांगले की सरकार प्रदर्शन करपी शेतकारां वांगडा MSP, फसल विविधीकरण, पराली आणि FIR चे सयत सगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास करपाक तयार आसा। सोशल मीडियांतल्यान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा हांणी शेतकारांच्या फुडाऱ्यांक 5व्या टप्प्यांतली भासाभास करपाक आमंत्रीत केला। इतले मजगतीं शेतकारांचे फुडारी दिल्ली चलो मोर्चा मार्च स्थगीत करपाचो निर्णय घेतला। केंद्र सरकाराकडेन तांच्या सगळ्या मुद्द्यांचेर भासाभास जायसर हे आंदोलन स्थगीत करतले अशें कळीत केलां। दौर तक की बातचीत होने के बाद
किसान संगठनों के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई उसे संज्ञान में लेते हुए पुनः 5वें दौर की बैठक, और उस बैठक में ऐसे सभी मुद्दे जिन मुद्दे पर हम मिलकर समाधान निकाल सकते हैं, वार्ता के लिए हम तैयार हैं। चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे एफआईआर का हो, चाहे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का हो, ऐसे सभी मुद्दे पर बातचीत के लिए हम तैयार हैं। दिल्लीत सरकारा आड सुरू आशिल्ल्या शेतकाऱ्यांच्या प्रदर्शनाक लागून आता सामान्य जनतेक त्रास सोंसचे पडपाक लागल्यात। सिंगू, गुरुग्राम तशेंच गाझीपूर शिमेर कांय मिनटांची वाट काडपाक आता लोकांक वरांची वरां लागतात। प्रदर्शन करप्यांक लागून वाहनाची वचपाची वाट आता सामकी अशीर जाल्ल्यान लोकांची कोयणी जाता। ताका लागून खुबशे लोक खुबशे किलोमिटरांची वाट चलत काडपाक लागल्यात। हाचो परिणाम लोकांच्या कामाचेर, वेपाराचेर, शिक्षण तशेंच भलायकीचेर जातना स्पश्ट दिसून येता। हे विशीं तिडक उक्तायतना एका नागरिकान हांकां उलयल्ली भाशा कळची ना, तांचेर कडक कारवाय करप गरजेचें आसा अशी प्रतिक्रिया उक्तायली। जो बिल्कुल चौपट होते जा रहे हैं, काम धंधे जीरो हो गए, काम धंधा बिल्कुल खत्म हो रहे हैं। बहुत असर पड़ रहा है, जाम में फंसे रहते हैं, बहुत देर घंटों घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं। घर जाने के लिए तो इतना कर रहे हैं, इस पार से उस पार पैदल जाना पड़ता है। बर्तन धो वाले नवे औद्योगिक धोरण चळणुकेत हाडटकच गोयच्या उद्योग वाठारांत खूबच बदल घडून येतले। तशेंच गोयच्या प्रशासनात पारदर्शकता आसतली जाल्यार गोंयाक वेपारी केंद्र म्हणून वळखतले। गोंयांत 23 उद्योगिक वसाहती आसात। ह्या वसाहतींत खुबशे नामनेच्यो कंपनी स्थापीत जाल्ल्यो आसात अशें उद्योग मंत्री माविन गुदिनो हांणी पणजेंत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत सांगलें। The first time we have had a new industrial policy being promoted. We have warehousing and logistics from new policy being enunciated, and which is already there for everyone. We have carried on reforms in land, as you know, is a precious commodity, especially for a very small state like Goa. Under IDC, we have brought about such reforms and such regulations in printed format available on the net. So everyone, it has become a very transparent system. We want to move fast as far as in getting the growth of industry is concerned. And I look forward to a day when Goa would emerge, this part of India, emerge as one of the largest trading hubs, which is possible. रेडिओ क्षेत्रातल्या आवाजाच्या जादूगर म्हणून जांकां वळखतात ते अमीन सयानी आज संवसाराक अंतरले। तांची पिराय 91 वर्सां आशिल्ली। बिनाका गीतमाला कार्यावळीक लागून ते फामाद जाल्ले। काळजाचो आताक आयिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत मरण आयलें। तांणी आपल्या मधुर आवाज तशेंच आकर्षक शैलींत रेडिओ आयकुप्यांक मंत्रमुग्ध करून सोडिल्लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी म्हायती आनी वितरावण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी अमीन सयानी हांच्या मरणाचेर दुख परगटायलां। FIH दादल्यांच्या हॉकी प्रो लीग सर्तींत आज सांजे 7:30 वरांचेर ओडिशांतल्या बिरसा मुंडा स्टेडियम आनी नेदरलँड हांचे मजगतीं खेळ जातलो। हाचे पयलीं भारतान नेदरलँडा वांगडा जाल्ल्या खेळांत 2-2 अशी मॅच ड्रॉ जाल्या उपरांत शूट आउटांत भारतान 4-8-2 अशा गोलांनी जैत नेदरलँडाचेर जोडिल्लें। मुखेली हरमल सिंग हांच्या फुडारपणा खाला भारतीय पंगड ही सर्त जिखपाचेर चड भर दितले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुम्ही सामाजिक संकेतथळार लेख पळोवंक शकतात। ते खातीर आमची फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।